भारतान 11 ते 30 ऑक्टोबर मजगती जावपी 17 वर्सां सकयल्या चलयांच्या फिफा वर्ल्ड कपा खातीर गोंया वांगडा मुंबय आनी भुवनेश्वर ह्या 3 शारांची निवड जाल्या। सर्तीची कार्यक्रम पत्रिका 24 जूनाक जाहीर करतले। कोरोना महामारीक लागून 2020 वर्सा ही सर्त रद्द केली। आता कोरोनाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान फिफा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान आयोजित थळांची वळेरी जाहीर केल्या। खेळगडे आनी हेर सदस्यांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवन भुवनेश्वर हांगसरले कलिंग स्टेडियम, गोंयांतले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आनी मुंबय डॉक्टर डी.वाय. पाटील स्टेडियमात फिफा वर्ल्ड कपाच्यो मॅची जातल्यो। भारता वांगडा ब्राझील, चिली, चीन, कोलंबिया, जपान आनी न्यूझीलंड ह्या देशांनी आतां मेरेन आपलो प्रवेश निश्चित केला। एकूण 16 देशांचो आस्पाव आशिल्ल्या वर्ल्ड कपा खातीर सध्याक पात्रताय सर्त चालू आसा।